7 पेचे सॅलरी मेळटकर इट इज पर्टिनंट की ज्या मनशाक पगार मेळा तो आपले फुडले प्लॅनिंग करता. सरकारी अधिकारी भितर आज कोविड टायम्सार जेन्ना कोविड वॉरियर्स तयार जाल्या बाकीचे वी आर हॅव्हिंग इश्यूज, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस टू एन्श्युअर दॅट थिंग्स आर टेकन केअर ऑफ, नॉट टू बी टेकन एट द साइड. तांकां मदीं नजरेक घेवन काम करपाची गरज आसा. आज ऑर्डिनन्स काडला कित्या खातीर? सरकारची फायनान्शियल परिस्थिती ना. फायनान्शियल परिस्थिती ना म्हणून तुम्ही 300 कोटी तुझे सेक्युरिटी बॉन्ड्स काढपा खातीर सट्ट करून तुम्ही सरकारी लोकांक काढले आणि रस्त्यार मारले. अ कॉमन मॅन विल हॅव डिफरंट थॉट्स सरकारी अधिकारी बद्दल नाल्यार ना. इम्पॉर्टंट आसा मनीसपणाच. आज जेन्ना आमी मनशाक एडवान्स दिल्लो आसा एट अ 2%, जाल्यार जो मनीस सरकारी एक हातून आसता, एक पिऊन आसूं, क्लार्क आसूं, इंजिनियर आसूं, कोणूय आसूं, तो आपले फुडले लायफ प्लॅन करपाक सुरू करता. त्या टायमार आपूण एक सर्वसामान्य मनशा सोबत सरकार हो म्हणटा जाल्यार हो सर्वसामान्य मनीस आपली जीण सुदारपाक सोदता आनी ताज्या खातीर तो आपले एक घर घेतलो, फ्लॅट घेतलो, हाज्या खातीर आपले प्लॅनिंग स्टार्ट करता. इतली वर्सां पर्यंत जी स्कीम आशिल्ली वे अलावन्स वॉज गिवन एट 2%, दॅट 2% बेनिफिट घेवन सरकारी अधिकारी थंय स्कीम घेताले, आपले एक घरा खातीर फ्लॅटा खातीर व्यवस्था तयार करताले आणि रिटायरमेंट पर्यंत तांची ती व्यवस्था लोनांतल्यान मुक्त जावन तांकां आपले फुडले प्लॅन करपाक, भुरग्यांचे प्लॅन करपाक बरें पडटाले. एज पर गव्हर्नमेंट रूल्स इटसेल्फ जो पगार आसता ताचो 2/3 पार्ट इज समथिंग विच यू कॅन डू अँड गेट युअर लायफस्टायल चेंज. घर घे, बाकीचे घे, सगळे घे. आणि 1/3 इज केप्ट एज अ सबसिस्टन्स अलावन्स तुझे घर चलोवपाक. हो तांचोच सरकारी कायदो. समज एक मनशाचो लोन आशिल्लो एक 36 लाख आणि 36 लाखाचे ताजो समज एक EMI आशिल्लो एक 19,500, 2%. आज हो कायदो चेंज करून, ऑर्डिनन्स चेंज करून तोच इन्स्टॉलमेंट जवळजवळ 32,000 आयला. म्हणजे जवळजवळ 13,000 फरक. म्हणजे ज्या मनशाक 42,000 समज पगार आशिल्लो आणि ताका 36 लाखाचो लोन मेळिल्लो जालो, 42,000तलो 19,500 तो काढून इन्स्टॉलमेंट भरतालो आणि उरिल्ले 10-15-20,000 तो 15,000 आपले घर चलयतालो, जाल्यार आज ताका आपल्या पॉल्सांतले दिल्यारूय ताचे इन्स्टॉलमेंट भरून पावचो ना. असले खंयचे कायदे काडटा आसतना आय एम नॉट अगेन्स्ट स्टॉपिंग अहेड. फुडें समज तुम्ही बंद करूंक सोदता, नवे लोन येतात, ताका तुम्ही दिवंक सोदनात जाल्यार दॅट कॅन बी थॉट अबाउट. बट ज्यांचे लोन चालू आसा, ज्यांनी एक बाबा आपली थीम घेतिल्ली आसा की आपल्याक सेव्हिंग अमके, आपले सेव्हिंगान आपूण अमके करतलो, आपले घराचे करतलो, हो प्लॅन तुम्ही ओव्हरनाईट तुम्ही ना करून उडयलो. कित्याक ना करून उडयलो? एक वाटेन तुम्ही सांगता सेंटर मोदी सरकार, स्टेट मोदी आमचो सरकार आणि बीजेपी सरकार जाऊन तुमकां हें करपाक जायना. 60,000 वयर कर्मचारी आसात. कितले जाणांनी लोन घेतिल्ले आसा? 300 कोटी तुमकां सेक्युरिटी बॉन्ड सोडोवपा खातीर यू आर क्रिएटिंग अ थ्रेट टू द लाईफ ऑफ अ गव्हर्नमेंट सर्वंट वर्किंग आयदर एज अ कोरोना वॉरियर or as a normal worker, as a public servant working for the people of Goa. म्हजे एक तकलेन आसा की जेन्ना एक सॅलरी समज चेंज एकदम करता तो फुडले आपले कशें करतलो? भुरग्यांचे फीस काय तुम्ही केले ना? भुरग्यांचे फीस थंयच दवरले. ऑनलायन एज्युकेशन सुरू जाले जाल्यार ऑनलायन एज्युकेशनान टुडे यू नीड टू इन्वेस्ट इन मोबायल फोन्स, तेय तुम्ही दिनात. हायकोर्टान गॅजेट्स आनी दिवपाक लाय, ताचे पयलीं हांवें दिवन जाल्ले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जाल्यार सरकार अजून एज्युकेशन सेक्टर अनाउन्स करना. एसेन्शियल कॉमोडिटीज वाडीत आसात. फ्रॉम प्री कोविड टू पोस्ट कोविड हांव एक बेडे आय वॉज गोईंग थ्रू द नॉर्मल थिंग. आणि मजेची गजाल काय हासपाची ती म्हाका खबर ना, काय रडपाची ती खबर ना. हांवें 3च आयटम घेतले. आयटम घेतलो कांदो, बटाट आणि टोमाट, की सगळ्या घरांनी जायत पडटा. इट इज क्वाईट सरप्रायझिंग दॅट द रेट्स ऑफ दिस एसेन्शियल कॉमोडिटीज विच इज इन एव्हरी सगळ्यातल्या सगळ्यात साध्यातल्या घरातल्या घरान दाळ सुद्धा करतले, बाकी कितें करतले, हीच 3 गजाल्यो जाय पडटा. 21 मार्च बिफोर कोविड बटाट्याची रेट समज 27 रुपये आशिल्ली,
कोविड टायमार जवळजवळ आज 50 रुपयाक पावली. कांदो समज 27 रुपयाक आशिल्लो तोय आज जवळजवळ 50 रुपयाक पावलो आणि टोमाट समज 30 रुपया आशिल्ले तेय 50 रुपयाक पावले. रेट जेन्ना वाडटा तेन्ना तुजी एक्सपेंडिचर वाडटा. हे तुजी डेली तातूंत मे म्हयन्याच्यान ते डीबीटी जी आशिल्ली सबसिडीची ती आज पर्यंत एकूय मनशाक गॅसाची सिलिंडराची सबसिडी आयिल्ली ना लास्ट 5 म्हयन्यांत. गृह आधार डीएसएस ह्यो सगळ्यो स्कीम ज्यो आसा हे बिकम हाऊस होल्ड स्कीम्स. ताच्या खातीर बीजेपी मतां पडून न मरतूक पडूं पूण आज डीएसएस जाणटो मनीस आसा 60 वर्सां जाल्या ताका स्कीम आज फेब्रुवारीच्यान ताज्या अकाउंटाक पयशे आयिल्ले ना. गृह आधाराक पयशे आयिल्ले ना. गृह आधाराक नवे नाटक करपाक काडला की लोक मेळना सर्वे जावना कितें कितें नाटकां करून काडटात. I was just talking to the Women and Child Director the other day to understand why all are doing this. So they said we need life certificate of people who have applied and ज्यांची disbursement दिवना आणि also we need to take life certificate of people whose disbursement चालू आसा. Additional income certificate जी मामलेदार दितलो म्हणून. सो एक बायल मनीस लाईफ सर्टिफिकेट घेतालीच ती आता इन्कम सर्टिफिकेट घेऊन पंचायतीतून घेवची पडटा म्हणटात ते मामलेदारांनी करचे पडटा. सो इंस्टेड ऑफ डुईंग अ ईज एट दिस कोविड टाइम्स you are making a person go into government offices and get COVID positive. आज प्रश्न असा जेन्ना हे एसेन्शियल कमोडिटीज वाढल्या गृह आधार बायल मनशाक मेळना तुजी डीएसएस स्कीम जी सॅलरी कशी जाल्या मनशाक म्हयन्याची ताका तारीख ना ती येना आणि हेवटेन गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जे आसा विच हॅव बीन गिवन हाऊस बिल्डिंग एडवान्स तो एडवान्सूय तुम्ही सडनली तुम्ही ना करता हे कोणाकूच मान्य जावचें ना. आय थिंक दिस ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर विच इज गेटिंग एक्सपोज्ड एव्हरी डे नीड्स टू बी मेड अकाउंटेबल. सगळ्याकडे आपल्याक जाय ते तितल्या शिवाय करप फाल्यां समज खंयच्या जावचें न्हय पूण खंयच्याय सरकारी अधिकारीन समज एक असो एक एक्शन घेतलें विच इज नॉन रिव्हर्सल जाल्यार कितें करपाचें. Cases in the past have led to suicides. Cases in the country has shown this happens. When a man is not able to pay, a man is not able to run his household, and during COVID time, जेन्ना तुझी परिस्थिती सारखी बिकट जाल्ली आसता, हे काडटा म्हाका दिसता it is creating a problem in a person who is a government employee and who is working for the government right now, for the same government, ज्यांनी house building advance बंद केले. एक म्हणल्यार जो लोन पे करताले डिडक्शन जावन तेच गव्हर्नमेंट लोक सिबिलाच्या रेटिंगा प्रमाणे मायनस झाले. कित्याक जाले ना मायनस झाले कारण तांचो हप्तो टायमार डिडक्ट जालो सरकारान हप्ते भरले ना. सिन्स गव्हर्नमेंट डीड नॉट पे द बॅलन्स मनी द रेटिंग्स ऑफ द सेम पीपल हू हॅव टेकन लोन्स हॅज कम डाऊन फॉर नो फॉल्ट ऑफ देअर्स. आणि सिबिल रेटिंग जेन्ना देंवता तो बाबलो खंयी गेलो आणि कितें मागपाक नाल्यार लोन घेवपाक ताका लोन मेळचोच ना कित्याक सिबिल रेटिंग ऑलरेडी देंवले म्हणून. सो यू आर एक्चुअली प्लेइंग विथ द लायफ ऑफ दीज गव्हर्नमेंट सर्वंट्स whom you are expecting to work continuously during COVID times. I extend my sympathies to them as of today, but I will also take it to a logical conclusion that notification on autocratic nature of this so-called चिकन फेदर प्लकर म्हणजे कळ्ळें. हांवें स्टॅलिनाची गोष्ट सांगतालो पळय कोंबड्याचे पाक काडपाक मजा येता मुख्यमंत्र्याक आनी ती रट्ट करिल्ले घेवन दिवपाक आवडटा म्हणून ते चिकन फेदर प्लकर is gone to a level where the ordinance carries a bar on institution of legal proceedings. म्हणजे तो सरकारी अधिकारी सरकारी मनशाकूय गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई धमकी दिता not to go for any legal proceedings against this particular order. So I think every day has been a opening for the people of Goa. जो मनीस गव्हर्नमेंटाचो एक पिऊन आसूं कोणूय आसूं जो सादे सेविंग सुद्धा नासताले फॅमिली कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान पयशे घे आनी कोणा कडल्यान घे आनी आपले दीस काडटालो ताका दोनी एंड मीट अप करपाक सुद्धा त्रास जावंक लागिल्ले आसा. I think the government needs to immediately revisit this. नवो गव्हर्नर आयला हे म्हाका दिसता ऑर्डिनन्स पयलींच्या गव्हर्नराक आयिल्ले जाल्यार 100% पास जावचे नाशिल्ले
पूण आतां आमी अपेक्षा करूंक शकना कित्याक गव्हर्नरूय चेंज जाला. पूण गव्हर्नरान कितेंय करच्या पयलीं खरी परिस्थिती तरी पळोवपाची गरज आसा ही म्हाका तरी मनांतल्यान दिश्टी पडटा. कारण यू कॅनॉट प्ले विथ द लायव्स. इट इज नॉट ओनली द गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई, इट इज द फॅमिली ऑफ द गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई अँड द पीपल हू आर कनेक्टेड टू देम इन दीस पर्टिक्युलर सेगमेंट. सो म्हज्या सामकी आज म्हाका दिसता बीजेपीची बैठक आसा. दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर इन इलेक्शन मोड. जेन्ना लोक हांगा मरता जिते रावपा जाय, पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिस्कशन्स ऑन इलेक्शन मोड, which I really don't want to comment further, but I would only say की हे येदी व्हडली मिटिंग्यो तुम्ही घेता तातूंत हे सरकारी अधिकारी रस्त्यार उडोवनाकात. तांचे समज प्रॉब्लेम आसा समजून घेयात. लेट अस नॉट चेंज द थिंग्स. आज तुम्ही 2%ची बँक ऑफ इंडियान 10% इंटरेस्ट केला, ती भायल्या बँकेन गेलो जाल्यार 7%क मेळटा. प्रश्न आज इंटरेस्टाचो ना. तांचे तुम्ही इन्स्टॉलमेंट बसयल्ले आसा. लेट इट गो द वे इट इज. तुका जाय फुडले लोन तुका बंद करपाक जाय, नवे लोन दिवपाक नाका. आय थिंक दॅट कॅन बी थॉट ऑफ.